पळयात तुमकां याद करून दिता सातत्यान 2023 असो 2024 असो सातत्यान आमचे अध्यक्ष आदरणीय विजय सरदेसाय बाब हांच्यांनी जेन्ना एज्युकेशनाचो डिमांड येतालो एज्युकेशनाच्या डिमांडा वेळार सातत्यान हांच्यांनी एक विशय लावून धरलो तो म्हणजे टिचरांचो. त्या मागीर पार्ट टायम असो कॉन्ट्रॅक्ट असो किंवा जे रिक्रुटमेंट जावन आसा ताजेर असो एक लागचो काळजाचो विशय जो एज्युकेशन म्हणतो आमच्या पक्षाचो. सो पार्ट टायम टीचर जे आसा समग्र शिक्षा अभियानाचे हांची सॅलरी वाडोवची कारण हे बरे शिकिल्ले टिचऱ्यो आनी हांकां सॅलरी म्हणजे सारकी कमी आसताली. सो सातत्यान तांचो इश्यू लावन धरिल्लो आनी तांची सॅलरी वाडोवची म्हणून आमी डिमांड केल्लो. ताज्या नंतर असेंब्लीन काडटकच एश्युरन्स मान्य मुख्यमंत्र्यान दिल्ले की इम्प्लिमेंट करता आमी. मागीर ऑक्टोबरान 2024 डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काडली की पर्सनल डिपार्टमेंटाचे कॉन्फरन्स घेवन आमी 5% इन्क्रीज सॅलरी करता म्हणून. पण आज ऑक्टोबर सोडून आता वी आर इन मे ऑलमोस्ट एप्रिल 2026 म्हणजे 1.5 वर्स जावपाक आयले. 1.5 वर्स जाल्यार ऑर्डर इम्प्लिमेंट जायना. सरकाराची स्वताची ऑर्डर स्वताची डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आश्वासन ऑन द फ्लोर ऑफ मान्य मुख्यमंत्री दिता आदरणीय बाब विजय सरकार काडटकच पूण ऑर्डर येता आनी ती इम्प्लिमेंट जायना. म्हणजे हातून स्पष्टपणान दिसून येता की रेड टेपिझम म्हणते कशे तरी अडकून उरतात ते. सो आमी मागतात डिपार्टमेंटाकडे आनी मान्य मुख्यमंत्र्याकडे एज्युकेशन मिनिस्टर नात्यान की जे उतर दिल्ले जे आश्वासन दिल्ले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ते इम्प्लिमेंट करचे. कारण हे जे टिचऱ्यो आसात पार्ट टायम म्हणत किंवा कॉन्ट्रॅक्ट टिचऱ्यो आसात जे समग्र शिक्षण शिकत दे ऑल्सो हॅव फॅमिलीज. ते फालचे पिढी घडयतात फुडलो फुडार घडयतात भुरग्यांचो आनी अशा वेळाचेर तांकां डिमॉरलायज करप तांकां सॅलरीचे इन्क्रिमेंट दिवन ते इम्प्लिमेंट करप ना ही अत्यंत चुकीची गजाल आसा. सो आमी मागतात गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून की सरकारान ते ताबडतोब इम्प्लिमेंट करचे आनी आमी फाल्यां डिपार्टमेंटाकूय बरोवन आज सांजचे डिपार्टमेंटाक पत्र बरोवन ते याद करून दितले.